50-60 फोर व्हीलरांचो लायनी लागलेल्या असल्या काय ग्रामसभेनं तरी ते सॉल्व नाही रे ते अशें आसता पळय रोरो फेरी चडसो टायम आतां एमटीच आसता म्हणजे आफ्टर पीक आवर्स हांव तांकां फास्ट हें आसता ते पण पीक टायमाचे अजून ते इश्यू सॉल्व जावना अजून पयल्या 40-50 गाडी फोर व्हीलर तुम्ही त्या स्पॉटार वचा तुम्ही चौकशी करा इम्पार्शल चौकशी करा तुम्ही लोक कसे आहा त्यांची बायट घेया विचारून घ्या अशे लोक सांगता म्हणून तशें हें करूं नाका तुम्ही जजमेंट घेता तशें घेया ना आज सकाळीच पळयल्या सर थंयसर गर्दी जाली पीक टायम कशें केलां आमी पीक आवर्साचेर आनीक ज्यो फेरी आसा न्हू त्यो बी चलपाक जाय आनी रोरो फेरी चलता जाल्यार ते लोक मातशे स्पीड अप जाता थोडीशी लायन आसली ना लायन जाली लांब जाली जाल्यार ती रोकडीच थोडे 16-17 व्हेकलां वयता न्हू जितली लांब लायन आसा रोकडीच तुटतात ती एका धपक्यान पण अजून न्हू लोक डिसिप्लीन वागना पळय थंयसर तेंच्यांनी हें केल्लें आसा पार्किंग रो केल्लें आसा सायडीकसून फोर व्हिलर पार्किंग आनी मदीं टू व्हिलर पार्किंग फोर व्हिलराच्या पार्किंगाच्या रोवन टू व्हिलर वचून भरता हे कशें काय लोकांक समजूंक जाय न्हू मुद्दाम क्रिएट करता लोक हे अशें करूंक जायना न्हू म्हणून ते लायनी वाडटा हेज्यो फोर व्हिलरांच्यो फोर व्हिलरांक आनी टू व्हिलरांक दोगांकूय तेंच्यांनी वाट दवरलेली आहा एलोकेट केल्ले आहा न्हू म्हणजे 15-16 प्रत्येक फावटी जर गाडयो गेल्यो फोर व्हिलर जाल्यार अलॉंग वीथ टू व्हिलर्स जाल्यार ती लायन वाडची ना हे डिसिप्लीन तेंच्यांनी लोकांनी मेंटेन करपाक जाय न्हू आपणाक जी जागा दिल्ली आहा बदलो रो टू व्हिलरांक तितलोच तेणी वापरूंक जाय हे केलें जाल्यार सगळें सारकें पावता फोर व्हिलरूय पावता टू व्हिलरूय पावता तुम्ही मेंटेन करपाक जाय प्रायस तुम्ही ठरयल्ले ताजेर काल ग्रामपंचायतीन हेजेर बोवाळ जाल्लो ग्रामपंचायतीन कित्याक आयज 15 तारखे मेरेन आमी तांकां सांगलेलें की तुमकां कितें तें आमी सरकारा कडेन उलयता हांव रिक्वेस्ट करता सरकाराक हेजेर रेट कमी करतलो म्हणून आमी एक मिटींग घेतले अशें हांवें आमच्या ग्रामस्थांक सांगलेलें आनी ती मिटींग घेवपाक लागून हांव ऑनरेबल आमचो R&D मिनिस्टरा कडेन उलयलाय बी तेणी म्हाका टायम दिता म्हणून सांगला ह्या विकान आनी ह्या विकान ती कदाचित ती मिटींग जावंक शकता जी डिसिजन जें आहा न्हू तें सरकार आमी सगळे जाण मेळोन ठरयतले अजून डिसिजन जावंक ना थँक्यू सर लोकांनी कोऑपरेट करचें